सेंट फ्रांसिस झेवियरा विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या। फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या विशया वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। जायत्या पुलीस स्टेशनांनी गौतमा आड कागाळी दाखल केल्यात। गौतम खट्टराक अटक करपाची मागणी जोर धरून आसा। बुधवारा राती गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्ह्या फाट्यान अटक केली। मजगती बेरेस्तारा ह्याच कारणावेल्यान वास्को टिळक मैदानाचेर शेकड्यांनी नागरीक जमले। तांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो। गौतम खट्टर आणि संबंधित आयोजकाक बेगोबेग अटक करात अशी मागणी लोकांनी केल्या। जायतो उलयल्लो आसा आमच्या गोंय साहेबाचेर जे ह्या कट्टर द घट्टर हेणें पळय कॉमेंट मारला तेचेर हांव जायतो उलयल्लो आसा। पूण आतां म्हजो मुद्दे आसा म्हणजे 3 पॉयंट आसा। 3 पॉयंटाचेर हांव उलयतलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हे ऑर्गनायझींग कमिटी पळय जी आसा तांणी म्हणलें हांकां कांय म्हायती नाशिल्ली की अशें जायत आनी अशें उलयत म्हण तो कट्टर म्हणटात तो तांणी बी ताका आपयलो हाडलेलो तिका एक स्पिकर असो म्हणून तो एक स्कॉलर घेतलेलो मनीस तो बरी म्हायती आशिल्लो मनीस एक गिताचेर जावं कसल्या हिंदू देवाचेर ताका चड म्हायती आसता म्हूण ताका हाडलेलो खंय। पण हांव म्हणटा ही जावन आसा फोट ह्या ऑर्गनायझरान एक फोटींग उलयतात कित्याक हो हेट्रेड स्पीच करपी म्हणून ताका हाडलेलो। माच करून आतां 5 दीस जाले आमच्या गोंय साहेबाक अपमान केल्लो। गोंयच्या साहेबाक आमकां किडे पडल्या तो आतंकवादी हे सगळे हे भाशेन ताका मिनिस्टर जे स्टेजीर आसतना तेजो इन्सल्ट केलो। आतां आयज पासून 5 दीस जाले कोणाक तेणी अरेस्ट करूंक ना। तेज्या भावाक हाडप भाव काडलो आनी आमकां सांगलें फिनिश काबार जालें। अरे तुमकोडे गौतम खट्टर तर मेळोंक ना जाल्यार हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ऑल मॅस जे कितें हिंगा उलयलां जे आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केला आमच्या गोंय साहेबाक आतंकवादी म्हणला आतंक हाका किडे पडले ही बुरशीं उतरां आमच्या गोंय साहेबाक तुमी उलयला जाल्यार हूज अ सेकंड रिस्पॉन्सिबल जबाबदारी कोण जबाबदारी ऑर्गनायझर्स। आतां ऑर्गनायझराक जरी तर कितेंय तर ऑर्गनायज करता जाल्यार सदांच ऑर्गनायझर आपण जाय तशें करता। स्क्रिप्चर बरोवन तर दिल्या तेज्या भावान जाल्यार ती स्टेजीर वाचली स्पीच दिली कशी। टेस्ट म्हटल्यार पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक हिंदू आनी गोंयांत रावपी हांव हिंदू आनी गोंयकारांक गोंयच्या साहेबाचो मारी इम्पॉर्टन्स खबर आहा। सो आमी हर्ट जाल्या क्रिस्तांव भाव जाल्यात तशें आमी हर्ट जाल्या आनी हे जे आतां सरकार आमकां आमचे पुलीस हेंच्यांनी आतां दोळ्याक थुकी लावपाक तेज्या भावाक हाडला। तेजे जर भावाक तर धरूंक शकता भावाक हाडूंक शकता जाल्यार हेंच्यांनी आजून ऑर्गनायझराक कित्याक धरूंक ना। ऑर्गनायझरूय धांवसर वाट पळयता ते ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल आसता जे प्रोग्राम जे इव्हेंट करता न्हू ताका ऑर्गनायझर टोटली रिस्पॉन्सिबल आहा। सो म्हाजें एकूच डिमांड आहा ह्या पुलिसां कडेन की तांकां बेगिना बेगीन अरेस्ट करा कोणाक ऑर्गनायझरांक। हे थंयसर 2 मिनटाचो व्हिडिओ जाल्लो तो उलयलो तेज्या उपरांत तो उलोवन थंय बसला आनी ते बसोन तिका 3 मिनिस्टरूय आहलेले ते बसल्या। सो इतलेच आसा तेंच्या सेंटिमेंट हर्ट जावंक ना। जेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले तेन्ना हे दाखोवपाक माफी मागतात हे सगळे चुकीचे आहा। हांव मागता की बेगिना बेगीन हे ऑर्गनायझरांकूय अरेस्ट करपाचो आनी तेका जो गौतम खट्टर आहा पळय तेका हाडीसर ते ऑर्गनायझरांक भायर सोडपाचो न्हू। मजगती हे केसीचो तपास आता गुन्ह्या फाटाचे पुलीस करतात। आम्ही फकत तांकां मजत करता अशी माहिती पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली। तांचे डिमांड्स आसा ऑर्गनायझर अरेस्ट बी करात नाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन आमचे कडेन ना सद्या आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन हँड ओवर केला। सो फुडें कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट क्रायमान आसा त्या प्रमाणे क्रायम ब्रांच वील टेक एक्शन इन दॅट। डिमांड आसा म्हणूच न्ही तातूंत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय आनी जो रोल आसपाक जाय त्या प्रमाणे आसा जाल्यार दे वील टेक एक्शन। बट आमी ताजेर एट द मुवमेंट आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दॅट। बट सिन्स देट सो मच ऑफ क्रावड आयज तुमचे भायर येयल्यात क्रायम ब्रांच आतां तुमी कॉन्टेक्ट केला येवन मातशें अटेंड करा म्हणून आमचे थ्रू प्रॉपर चॅनल जे सिनियर्साक आमी अपडेट करपाचे आसता ते आमचे टायमली जायत आसता। इज देयर एनीथिंग दॅट दे वील बी कमिंग हियर टू टॉक इन एनीथिंग इन्फॉर्मेशन तेचेर हांव कमेंट करपाक शकना। तशें आमचें कितें हांगा चल्लां कितें डेव्हलपमेंट आसा आमच्या सुपेरियराच्या नॉलेजीन आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।